दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय सरकारान नुस्तेकारांक बेगोबेग दिवची। तशेंच ह्या दोनूय घडणुकांचेर खोलायेन तपास करून पोलिसांक खर कारवाय करपाची मागणी समेस्त नुस्तेकारां वतीन बाणावलीच्या पेली ह्या राबणकारान केल्या। फाटल्या 15 दिसां आदी वाडी दर्यादेगेर घडिल्ल्या दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून त्यो नश्ट जाल्ल्यो। नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यान नुस्तेकारांक ह्यो बोटी सुरक्षीतरित्या दवरपा खातीर बाणावले दर्यादेगेर आशिल्ल्या एकूण 51,000 चौखण मीटर जमनींतली सुमार 5,000 चौखण मीटर तरी जमीन दिवची अशी विनवणी पेलेन ह्या वेळार केली। हे 15 दिसां मदेंच तेच वाडी बीच 4 बोटला आशिल्ल्यो। आत दुखू एक पत्ता ना, एक चौकशी ना, नाजाल्यार पुलिसांक रावंडींग बी सद्या कांय नाय। आमकां कितें जाय, मातशें आमकांय ताकद जाय, आमकांय गव्हर्मेंट हेल्प करता म्हूण कळों जावो। 4 बोट लासल्याय तेंचो इदवास जावन गेलो। आम कॅमेरा गायल्यारी मातशें सेफ्टी आसतली, पूण कॅमेराची कांय खबर ना। आज 15 दीस आम झुजोता हाय आमकां दिच म्हूण। आनी मेन थिंग ट्युरिजम फिशरी मिनिस्टरान हें आयकोचें। आमचे नशिबान देवागे देण्यान आमकोळे 51,000 स्क्वेअर मिटर बाणाल बिचीचेर जागा आहा आनी तो ट्युरिजम फिशरी मिनिस्टरा कडेन आहा। आमी आज 3 वर्सां झुजोता हाय, तितूलो आमकां खाली 5,000 स्क्वेअर मिटर आमगे बाणालकारां कोलीकारां दुखून येवन पार्किंग करूं जाता थिंगा कांय प्रॉब्लम ना। दर्या देगेचे जाग दिच म्हूण मागीर आम थिंगा बऱ्यो बोट पार्क कोतले आनी थिंग कॅमेरा घातले सेफ्टी। आज हेचो ह्यो इतल्यो बोटी बेस्तो बोटीचे हे मार हेचो ह्यो आमगे बोटी हिंग बेश्ट्यो आसताय। जरी तर तुफान येयलें जाल्यार ह्यो बोटियोय गेल्यो, कित्याक त्या टायमार मॅन पावर आसपा गरज। पूण जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान 5,000 स्क्वेअर मिटर दिलो, आमगेले नुस्त्याकार भाव थिंग बोट पार्क कोतले आनी तेंचे काळजां मातशें धादोश जातली। सो हांव कित्याक हो आमगेलो फिशरी मिनिस्टर ऑर गव्हर्मेंट हो आमगेलो जागो आम कित्याक दिना तो हांव नको।